देवा, परमेश्वरा, महादेवा, तू मागेल कष्ट दूर करे देवा, दूर कर देवा. मागे दोन्ही पोरात रोहिताकडे राहणार त्यांना बरी बुद्धी देऊन हा तुझकडे मागते देवा. देवा, हीच मागेल विनंती असा. मागेल बाय आणि मागेल हॉटेल चढो खय असतात ते परमेश्वरा तुकाच खबर दे, खय असतात तुकाच खबर देवा. ते मी खई बी उरला त्यांचं परमेश्वरा तू सुख शांती समाधान देऊ. त्यांचं बरे कंदवर आहे देवा, बरे कंदवर. हीच मागेली विनंती असं देवा, हीच माझी विनंती. बाबा, बाजूनी काम झालं आणि किती काम करता आता तरी आराम करून हा पुता पण पुता अरे काही काम केलं जरा मुख्य आमचं जीवन कसं तरी पुता कसं तरी सांगा रे पुता आमचं जीवन कसं तरी पुता मला हाताला उदा घालू पुता. पुता आणि अनेक 10-15 मिनिटां पोचच्या आम्ही घरात. आता हा हिले थोडे जेवण घेता पुता. जेवण दी म्हाका बसा पुता, तूय बस. पुता तुम्ही दोघं शिकून नोकरी लागणार त्यांना हा घरात बसून आरामात खातर पुता, खातर पुता. बाबा, आम्ही ओढ जाऊन बऱ्या नोकरी लागतो तू घरात आराम करतो. हा पुता, तुम्ही सांगितलं कशात करतो. पुता मग त्याच्यात कळवलं पुता, कळवला पुता. बाबा, बाबा की चादर सांग रे बाबा, की चादर सांग. हा तुमको पाय पडता कोणीतरी मागे बाबा वाच्या, कोणीतरी मागे बाबा वाच्या. बाबा, बाबा तू काय घालणार बाबा, बाबा तू काय आणि आम्ही काय जाऊ देणार पुता. हो तर तुमचं सोड माहिती रे पुता. अशी दिसते माझा पुता, अशी दिसता देवा. रोहन, अरे तुम्ही दोघी जण बरे करून राहा रे पुता, बरे करून राहा.
कोणीतरी मागे बाबा वाचाय रे हा तुमको पाय पडता देवा बाबा तू तरी वाचे रे देवा तू तरी वाचे कोणीतरी मदत करा रे मागे बाबा हॉस्पिटल आवरून कोणीतरी मदत करा रे बाबा की तर कोणीतरी माझ्या बाबा आचार्य कोणीतरी माझ्या बाबा हॉस्पिटलवर मदत करा बाबा तू आम्ही रस्त्यावर सोड केला मुकार आमच्या जेवण कशात रे बाबा उठ रे बाबा उठ बाबा बाबा तुळशीदेवी प्रसाद श्री चौडेश्वरी प्रसाद श्री तुळशीदेवीला वार्षिक गुढीपाडवा उत्सवानिमित्तान हाच्या या शुभ दिवसाचे सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणरायाक वंदन कर तसेच नाट्य देवता आणि रंगभूमीचे स्तवन कर आणि उपस्थित कला रसिक प्रेक्षकांच्या मानाचो मोजो देव आणि श्री तुळशीदेवीला अखंड आशीर्वादान श्री तुळशीदेवी कला नाट्य संघ थोरलेबाग हे सादर करतात संगीत सामाजिक हास्यमय कोंकणी नाटक गरिबाने संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी गरिबाने संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी गरिबाने संघर्ष अर्थात रक्ताची समाधी लेखक अमित नाईक कडिये संगीत मनोज सिरगोळकर सिद्ध तबला मनोज माजाळेकर गायक दीपक परवार अँड दिव्या परवार अणकोड पात्र परिचय पांडुरंग मुरलीधर नाईक रोहित शरद माळसेकर रोहन श्रीपाद वायगडकर रुद्रा निलेश कोळंबकर जयचंद्र राजेश नाईक धर्मवीर रुपेश साळसकर अर्जुन प्रशांत कलगुटकर नटखट घनश्याम कांबळे नंदा संदीप नाईक सैराट नरेश कवळेकर कविता ममता जाधव बाबसा गोवा चंदा प्रसाद बांदेकर गावकरी गावगिरी बाजारी बाल कलाकार यश नाईक गणेश साळसकर अध्यक्ष आनंद भिकारी कवळेकर नाटक मॅनेजर विटेंद्र व्यंकटेश कवळेकर रंगमंच व्यवस्थापक वनिता रंगमंच हळगा व्हिडिओ शूटिंग रवी फोटो स्टुडिओ सदाशिवगड व्यवस्थापक श्री तुळशीदेवी कमिटी थोरलेबा धन्यवाद देवा महादेवा दुःखात आशिल्ले आमगेर सुख शांती दिवन सुखात दवरले देवा सुखात दवरले देवा परमेश्वरा आमगेर आई बाबा आमी ल्हान आसतना आमकां सोडून गेले हांव भावाक कसकन ल्हानाच व्हड केलो ते मागीर म्हाका खबर आसा Aku bagai macam pada dia bukan pada tidak ada berlaku kata kita रोहन अरे आई बाबाला याद येईल रे म्हाका अरे आम्ही लहान असताना आमगेर आई बाबा आमकां सोडून देवाल घर गेली होय दादा दादा की तुम्हाला आई बाबा माया केन्ना कमी करून गेली ना रातचे दिवस देखून म्हाका शिकयली
आणि या नानाचे व्हड केला का तुम्ही म्हाका अरे रोहन अरे अरे तुझे खातीर मागीर हांव पुराय जीवन बी त्याग करूंक तयार आसा दादा 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 तुम्ही अशी काय उलयता त्यो दादा तुमच्या म्हाका खाली आशिर्वाद उरल्या पुरो अरे मागेला आशीर्वाद सदा तुजेचेर आसा आणि ते उरू तुगेले इंटरव्यू आसा म्हणटाली ते कितें जालें मागीर दादा या कंपनी इंटरव्यू दिले ना खाली किती सांगतो पडलं म्हाका आता एक फावटी तुका जॉब मेळ्ळी न्ही मागीर टेन्शन मेळटलें चल दादा वचा आता आम्ही जेवण पण घेया चल यो देवी तुळशी आई तू आमगेले सगळे कष्ट दूर कर आणि मागे लढण्यात बरे गंज सिद्धेर हा तुझकडे मागतात खरे सांगचे मला आम्ही लहान असताना आमचे आई बाबा फोन केलं हा आणि अण्णाच्या जाईन जाऊन अण्णान म्हाका लहानाचं घर केलं आणि आई बाप भाव बहिणीला सगळं प्रेम दिलं पण भाव उरल्यात मागे लहानासारखं उरो जाय मागेला अण्णा लाखात एक असा तुका बरे कर बरे कर चला काय झालं अण्णा अजून येईल ना कित्याक अण्णा टाइम झालो हा तू गेली वाट लागते आशिल्ले बाकी येऊ लेट झालं म्हणून तू काय भिडाक काय काळजी करणार हो कळे तुझ्या आणण्यास पर्यंत केन्नाच भिनाका हा अण्णा तुझं मागेले आई आणि तुझं मागेले बाप रे हे घे गिफ्ट खरे सामान हाडलो हा अण्णा तुझं माझ्यासाठी व्हड गिफ्ट आसा रे हे म्हाका आई बाप अशें ते केन्ना बी दाखयलो केन्ना बी दाखयलो आज भाऊ भिजले आज आनंदात हसतो खेळूत राहू जा हा यो बस हांव दिसतलें अर्जुन हा अरे हांव नासतना भाऊ बी कशाचो न्ही खंय मागीर दोस्ता तूं ना जाल्यार कंप्लीट जावचीच ना ती यो अर्जुन अरे तुगेल तशी बहीण नाही तशी ती मागेल बी बहीण क्या बोलते मेरे बहिणा खरेच बोला ना मेरे तू बी मागेलच भाव कामा कविता हा रक्षाबंधना काय येऊ शकला म्हाका अर्जंट काम उरलें तशी म्हण भाऊ बिजाक जो मेळत पळय एक मिनट हा हे घे त्यांच्या पुस्तकी तू याद आशिल्लें आज भाव दीस म्हण हय तशी म्हणून काम आयलें न्ही आज आता भाऊबीज करूया आणि नंतर आराम भितर बसून उलयतो रावया आम्ही जायना जालें मोठे दिवसाचे एक सुंदर अशी गाणी सांग पळया तू हांव सांगता पण तुम्ही बी माझ बरं म्हणून जा ओके चालेल
वचून आता हंगात काम पडू लागला. हा तसं झाल्या बरेच झाले. हा आणा चला भितर वचून जेवण तर घेन येतो. नमस्कार नमस्कार ದಯವಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದು ಎಳವಿನ ಸಾಲ. ಯಾವ गावचा अगर्भ श्रीमंत वृद्ध या लोकांतील भाऊ देव मनीस या गावचे लोक मागेले जय जयकार जय जयकार जय जयकार करतात. मागे मकाची खबर असा मागे बिझनेस 2 नंबर आणि या लोकांचे हा समाज सेवक ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೈವಿಯಿಂದ ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ यावत्तो पत्र सुभद्रा या गावचे लोक बड्डेचे पैसे देऊन त्यांनी जर बड्डेचं कट परत कर झाल्यावर जबरदस्ती गेले हस्तेकर कब्जा करतो.
या गावच्या लोकांना जमीन मागेल ना वाटकन झाल्यावर हो रुद्राणी या रुद्रान नजर खंय पडटा ते हसील जली को आग कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं जिस राग से बारूद बनता है उससे रुद्रा कहते हैं। तुम्ही सगळे लोक समान राहा रुद्र किती काय जमून पाया आरामनी ह्या गावात नवीन टेलर पयलीं म्हाका गिरायकी भरपूर आशिल्ले आतां एक सुद्दां गिरायकी ना सगळीं म्हागे बेजार जावन गेले पळया पयलीं कितें गिरायकी आशिल्ली म्हाका पयले काळांत लोक टेलर म्हणल्यार फेमस आशिल्लो आतां तशें ना आतां जाय तशी कपडे मेळटा रेडीमेड घोवान ऑर्डर करचे बायलान ऑर्डर करचे घोवान पयशे घेवचे दिवचे अशें धंदो जावं पडला आतां फ्लिपकार्टाचेर मडील मेळटात मेशोचेर जाय तशें आंगडात येतात कपडे डायरेक्ट आतां आमगेर घरांत कितें सांगा पळया खंय पॅन्ट घेयल्यार खंय फिटींग करूंक आमी आनी चड्डे खंय पॅच मारचे उरल्यार आमी जाय आतां पुरा बेजार जावन गेले पळया आतां कितें पॅन्टार चड्डी करता जाल्यार आमी जाय पळया असलें जावन पडलां पयले काळान लोक कितें करता सांगा 4 साडी हाडून दिताले मुरली शिवा म्हण आतां ते बीन ना तेन्ना आमी कितें करता सांग पळया हे 4 साडयेंतली एक साडी काडून हिपोवन दवरताले आनी मगे 3 तेमकां कितें खबर मदीं 2 घायला काय 1 घायला म्हणून ते मगे कितें करताले आमी म्हणून हिपोवन घे आनी कोणी 3 दिली की आमगेले एक गोटे वेवस्थीत जाताले आतां ते बीन ना जावन गेले पळया कितें करतलो आतां तर बेजार येवन गेला खरें सांगचें म्हणल्यार जीने की तमन्ना तुम मेरी जरूरत हो जीने की तमन्ना तुम मेरी जरूरत हो मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत हो मेरे ख्याल से बड़ी टेलर काका माझं काम खाऊ येतोय कितें म्हणटा आतां टेलर काका ह्या रूमला खाऊ येत का म्हटले हांव मुगो तुगेर वयाचो केस पिकलो म्हणून हांव कितें जाणटो जाल्ला गो वता रूम तिकडे मागेर नांव मुगो सायराट आनी म्हाका एक सांग तुका जे काम कितें आशिल्लें तुझं नाव किती सायराट गो सैराट झालं जी तुमचं नाव म्हणे तुगेर नांव कितें माझे नाव चंदा बाबा कितली चंद आसा गो तूं किती म्हणलं काय ना तुगेर काम कितें आसता हांव म्हणलो मागेर काम तशें काय ना रे मागेर बाबा चड्डेक एक पॅच मागूंक आशिल्ले काम कर त्या गवंड्या कडेन वचून मान घे मुगो तो मस्त मान दितलो गवंड्या कडच्यान तें काम जावं जाल्यार तुजे कडेन घेवन येत आशिल्ले आतां पळय तूं जावन सांगलें बाबा चड्डेक पॅच मारूं तशें म्हण आतां तशें म्हण सांग तुका तशी न्ही रे मागीर बाबा चड्डीक पिन ना ती शिवून दिता का म्हण अशी टीव्ही पडला म्हटल्यार म्हाका पॅच मान बेजार येवन गेला हांव समजलें आतां कितें बरें कितें घेवन येयलें दिसता म्हण आतां हेगेर बाबाक पॅच मारतलो तेगेर बीन चंदा म्हाका एक सांग तुमी पिंजिल्ले कपडे घालता काय नवीन बीन घालना गो ना पाप कुटून कडे बरे तरी कपडे हाडून देवा तूं ते कितें बी करून 1 मीटर वयल्यार अर्ध मीटर कापून शिवून दिता तुमी तुमकां कोण
कपडे हाड दितलो आमी कित पिशे लोक म्हण केला ना 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 तुम्ही पिशी ना तू हुशार असतो खूब हुशार आता एक काम कर नेक्स्ट पटी तू येता पळय त्यांनी व्हडलो पिसूच घेऊन यो कित्याक आता हे बघ तुगेले वस्तू पॅक मारचे पडटा न्ही तशें म्हण गो तेका लावूंक गो जाय म्हाका जाल्यार हांव पीस घेवन येता पण म्हाका एक सांग रे मागीर बाबा चेटी आसा पळय ती फाटल्यानच कित्याक पिंता तुमकां लागून करता मरे ती गो गो तुगे बाबू बसून भोट्यानूच चमकत बाबा सांग मुगो मुताले काय फाटल्यान लाय म्हूण कित्याक उलयनाका म्हाका एक सांग तूं म्हाका टेलर समजला का डॉक्टर म्हूण समजला अरे मागीर बाबा चेड्डेक खोकली थंडी ताप डॉक्टराकडे घेवन वयता तशी तुमकां कित्याक हाड तशी राव हय अगो तुगे बाप खंय रावता तुका खबर ना मागीर बाब मरे घरात रावता घरात घरात जाले गो अशें कामाक भायर आसा काय भितर हंगात खंय आसता मग तो हांगा रावना बेंगळुरा वता कुक म्हूण काम करता थंय बेंगळुराक हय अगो तो बेंगळुरात आनी चेट्टी हंग कशी पावली भाड्याक तरी येईल का तुका पाण्याचेर अरे बाबा आमी एकूच चेड्डेचे दिवस काडटो मागीर बाजू आनी खूब आसात कळ्ळो न्ही गो चेट्टी तूं हंग घेवन येत म्हणटा जाल्यार तो असो खालीच आसता कितें गो म्हटल्यार म्हणल्यार अरे ना रे तो एकूच चेड्डेचे दिवस काडना आनी खूब आसा बनाना आसा आनी कितें खूब शिवून नाका चेडी कशी धाडली काय म्हणून मरे तूं ते व्हॉट्सअप करून धाडून दिली तेणी व्हॉट्सॅपाचेर हय व्हॉट्सॅपाचेर चेटी धाडली हय देवा कसली कसली काळ येयला पळय शी पयलीं खाली व्हॉट्सॅपाचेर फोटो आनी मेसेजी धाडटाले आतां चेटी सुद्दां धाडूंक लागले पळय अरे बाबा जाय तांची तशी न्ही आनी हे पळय तेणी धाडली चेडी तशी न्ही ती सांगता भाव ऐकय तुजी गोड धाडली तिणी व्हॉट्सअपार गोड फोन बी धाडूं वता व्हॉट्सॅपार हातार कोणी हॉलिवूडा जायना बारीक करून धाडूं लागते हे पळय व्हॉट्सअपार धाड दिली पळय ती चेटी न्ही मागीर बाबा चेटी ती खंय पिंज पळय त्याचो फोटो काडून व्हॉट्सअपाचेर धाड दिला आनी ती चेटी आसा पळय तेगे दोस्ता कडेन थंय बसल्यार धाड दिला अशें हय तसो जाल्यार धाडटा पळय ती गो चेटी बाकी राव कितें झालं हो ही तुझ्या बाबा चेटी कितें गो 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 अगो तांजा साग असो मुगो तो सगळं मरकं जाता आमी पयलीं गरीब आशिल्ले मरे हांव आनी मागीर ल्हान भाव आशिल्ले म्हाका चादर बी कोण आशिल्ले आमगेर हांव एक चादर पावूंक घेता आनी धाकलो भाव मागीर बाबा चेटीच पांगूर घालतालो आमी पळय चेटी पळय हे धर ही मातशी धर अरे बाबा हा चेट्याच्या मुखाल्यान पुरा अंगडी दिसता मुगो मोबाईल हाडून आशिल्लो मरे मोबाईल हाडल्यार तुका फोटो मारलो असेल बरो दिसता एकातल्यान पळयलो हे एकातल्यान आरो दिसता मुगो सांगो आनी पळयता एकातल्यान पळयला पुरा वसाळी दिसता मुगो अरे बाबा आजो बी दिसता आपलो वयर तो पण म्हादेव दिसता म्हादेव वाचता पळय हा नम्यान तुगे बाब कसलो धोक्यान धरयत तुमकां सांगो ते सगळं पाड पडून शिव भितरलो काय ना सांग दुसरे टेलराकडे गेलो वयर अगो कितें तो अशें आनी कितें म्हणटा अगो ही शिवचे पेक्षा नवीन चेटी येता मुगो ना शिवून तरी कशें केलें दिता 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 हाड पिशव्याक तसं तो शिवून दी हांव मागीर व्हरून येता मागीर मागीर सांगून दी अगो ल्हान गो खंय वयत म्हणटा म्हाका रो गो तेजी मुगो तुगे तोंडान एक बारीक अशें कद म्हण दाखय गो म्हाका गाणी म्हणून कोणा लोकां जाय बरोबर कळटात एक काम कर तूं म्हण मरे हय. तुजे बरोबर हांव म्हणटा जालें हय हय तूं नातू रेडी आसा मुगो कातर दवर मागीर ना कापची जालें जालें Yo,
गाणे म्हणले आता पेन जेव्हा तिथं परीक्षा घेतो मागे काम तर खरीच मिळालं बरे एक काम मिळालं मग दादाच मदत करत तिथल्या इंटरव्ह्यू दिलो पण खरीच कामात झालं आणि आम्ही शिकून बी बेकार शिकून लोकांना काम मिळतात आणि आम्ही शिकून बेकार असत आणि जॉब काय झाला 5 लाख रुपये दी म्हणतात आणि पैसे भांडायला आमच्या लोकांना काम मिळालं किती घ्यावा तूच सांग दादाकडे कसकाट पैसे मागतो ना पहिली त्यांना शिक्षणासाठी खूप कर्ज काढला असा आणि किती म्हणून सांगते का तूच मग सांगले तेव्हा हा कित करू हे सर्टिफिकेट मला काहीच फायदा ना खरीच कामात आहे ना ही आता पिल्ली बरी अरे हे अशी सर्टिफिकेट तुझ्या पिंजू लागला अरे काही कामा गेला काम मिळणार अशी सर्टिफिकेट 2 हात करू की सांग धर्म अरे मेळटा काय तुका खंय तरी जॉब अरे तुझ्यासाठी खंय नाल्या खंय जॉब मेळटले जेव्हा खबर मागेल नशिबात खंय जॉब आस म्हण अरे तुझी ह्या तरुण पिढ्यान अशी उलयणार कशें जातलें धर्मा हा इंटरव्ह्यू गेला मला 5 लाख रुपये दी म्हणटा हा खंयच्यान 5 लाख रुपये अरे तुम्ही सगळे जाऊन मिळून त्या भ्रष्टाचाराचे आवाज किती उठेना आमच्या गरीब लोकांक आवाज उठून आमगे आवाज ऐकतून कोण अरे तुमगे लायकूक कानून म्हणिले एक असं न्ही हे कसले कानून लाच घेवचे अरे सगळे कानून कसले उरले रे धर्मा हे भ्रष्टाचार बलात्कार लांच घेवचे जोपर्यंत बंद जायना तोपर्यंत आमकां न्याय मेळना हे सगळे भ्रष्टाचार बंद जाता जाल्यार तरुण पिढीन एक जावंक जाय आणि ह्या गोष्टीचेर बलात्कार हे करूं जाय विरोध करूं जाय धर्मा आमगेले गांवचे गरीब लोक श्रीमंतांनी राजकारण मुखार बसून उभी रावतले आमगेल ह्या देशात कानून एक समान आसा ताका श्रीमंत गरीब आणि हे कान कांयच लागना आणि ह्या कारणान हे आमगे देश खाती आसा आणि ह्या कारणान श्रीमंत आणि राजकारणी लोक भ्रष्टाचार बलात्कार हे करत आसात आता आमी सगळे जाण मेळ हे सगळे हे बंद करूं जाय हय धर्मा हय अरे काम मेळटलें तुका तूं कांय टेन्शन घेनाका
काय कळत एक आमचं आमच्या ते एक सुंदर गाणी म्हणतोय राजा राजा या गावात एकच राजा या ब्रह्मांडाचेर या जयचंद्रान पाय दवरलार ब्रह्मांड गडगड हलून
विचारून तडाखत टाकत ना या भूमीवर हाय खेळेला खेळ आणि हाय जगात अरे रुद्रा रुद्रा ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾರು ಒಂದು ಕಲಿತು ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆ अरे रुद्रा तुगे समाधीचे उभी राहून तुगे आस्ती मागेल नावार कण घेऊन जाणार पण नावाचंच रुद्राने एक एक टाक एक एक रीतीची लालच थोडे लोकांक पैशाचो लालच थोडे लोकांक आस्तीचो लालच थोडे लोकांक अधिकाराचो लालच आणि तुम्ही सारखे लोकांक श्रीमंत जावचो लालच कविता आत्मागान येऊ लागला येऊ येऊ तेगे सुंदर रूपाचं सुख घेऊन त्याचे तेगेर वाटेल सोडते आणि त्याने हाय सांगेल तसे ऐकणार तेगेर गळ्यात पैशाचा हार आणि जर त्याने मागे ऐकायला जाणार तेजेर जबरदस्ती यानी बलात्कार करार दोस्ती ना जलाल ये जयचंद्र जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता है वो डेफिनेटली करता है अरे मागील वाट सोड सुंदर वाट इज सुंदर किती तुझे सुंदर रूप किती तुझे सुंदर चाल किती तुझे सुंदर डोळे तू जर पळून हा एकदम पिसूदार पळे आय लाईक इट या सुंदर परिसरात एक फूल फुलला हे चले तू एकटेच खवचून गेले हा खरी होतो तू विचारतो कोण माझे नाव जयचंद्र अरे तू जयचंद्र उरून आज त्यांचा हरिश्चंद्र उरून सुंदर चले लोही राग भरणी सर 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 मग वाट सोड काय वचू दिलार तू वैतले म्हणला हे पळे तू बरे भाषेन सांगता मागील वाट सोड ना ना किती करतले सगळे लोकांक भोवची मान एक करतले अगं गहूची माल म्हण तुके वाचो कोण मी यावची ना कित्याक अगं चारी साईडीन पळय अगं चारी साईडीन जंगली जंगल आणि ह्या जंगलात माझ्याशिवाय आणि तुझ्याशिवाय कोणच ना तुगे सुंदर रूपाचं सुख मागती नंतर हा दुःख उचलू येतात अरे नारे का तू आवय फ्रेंड म्हणील कोण असते ना रे अगं ए कविता तुझ्या या सुंदर रूपाचा अहंकार माके दाखे नका तू बऱ्या वचन आहे सांगितलं ऐकणार बऱ्याचा ना जरा कित करतलो ना झाला तू जबरदस्ती करतलो कारण चला गोष्टी न झाला जबरदस्ती किती चालते पळे
इतक्यान चमकू लाग ह्यांच्या नको खाव तुझ्यासारखं डरपोक नाही हांव तुका बरें सांगता ताका मागीर हाती दी आनी इतक्यान छापाक ते तुगे हातात देऊन ते किती कोंबडे पेरले आज तू माझ्या वाटेक खायला येलो केन्ना ना केन्ना तू म्हाका सापडटलो केन्ना पळयत तुका हांव अरे तुझे सारखे बकरे खूप पळत हवे थँक्यू सर तुम्ही टायमार येऊन म्हाका वाचले नाजाल्यार कितें जाता आशिल्लें खबर ना प्लीज म्हाका सर म्हणनाका मागेर नांव रोहित आणि तू एकटे खंय वचू लागी रे ह्या जंगलांतल्यान हांव त्या निर्मीत पात्रार वचूं लागिलें तेन्ना हो राक्षस म्हाका आड येयलो नेक्स्ट टाइम वयताना कोणा तरी घेवन वच अशें एकटे वचनाका ओके रोहित कविता हांव वयता म्हाका कितें अर्जंट काम आसा तुका ड्रॉप करूं जाय नाका नाका हांव वयता ओके बरें बाय थँक्यू तू म्हाका टायमार येवन वाचयलो कितलो बरो आसा न्ही हो रोहीत कितलो बरो मनीस तेगेलें मन म्हाका खूब आवडलें आय लव यू रोहीत आय लव यू
खूब जाण बरो रावना म्हण एक दवाखानो घाल्या म्हण हांव हिंगा येयलो जाल्यार हिंगा पळयला सगळे लोक आराम बसला तस म्हूण हांव हेकाच येयलो आता तुम्ही कोणी आराम ना जाल्यार मागीर घरा कडेन येया जर तुमच्यान येवूं जायना म्हाका एक कॉल करा हांवूच तुमच्या घरा कडेन डायरेक्ट येता हांव असं मेडिसिन दिता कशी बरी जाता म्हणून मागीर म्हाकाच कळना हांवें एक फावटी इंजेक्शन दिलें की दुखत मडिरात ना पळय ह्या व्हडपाच्या लोकांक हांवें एक फावटी इंजेक्शन दिवत फाल्यां सकाळीं उठून कामा वचूं पळय जाल्यार पूण म्हाका पेशंट ना पळय हिंगा तस म्हूण हांवें हो दवाखानो बंद करचो केला आतां हांव घरा कडेन वयता हॅलो हॅलो घरा कडेन आसा येयलो 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 सुपारी मारे आदोळ एकदम बॉम्बाची दिसतो मग तू अरे ये कोण रे तू हांव मनीस मनीस कोण कळले तुका नाव कितें इतकं तोरण रे तुका म्हाका आदळ वयलो सॉरी सुद्दां म्हणला मरे तूं तर म्हाका आदळा म्हाका सांग तुका नाव कितें मागेल नाव मनीस मागेल नाव मरे चंदा चंद जाला हा नंदा तुवें जावन म्हाजे कडेन अशें उलयलें तुगे जिबले कापून मागीर नेबा दवरतलो आनी तूं जर मास्तर असो शाणेपण करत तुगेल फाटी तांबडी सोदून घुमटा बांदतलो घुमटा घुमटा बरें आसा गोंयन गोंयन मागेर फाटी चामडी सोडयता तुगे बाप येयला सुद्दां मागीर फाटी चामडी सोडूं जायना इतल्यात तुका मन आसला सोडे पळया यो कितें सोडू मन आसा ते सोडे ए कोणा येता कितें उलयलें म्हाका लास्ट शरम म्हणून कितें दवरून घे हा नुस्ता चलेक राज शरम आसा जाल्ल्या कडेन दगड जाल्यार म्हणटा ते ओरडे अर्थ कितें म्हणून जालो हा आनी अशें परत परत उलयला भुरगीं रावना कितें करतलो दुसरें कांय न्ही ओबरू 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 हांव वयता म्हाका पेशंट आसा पेशंट म्हणल्यार कोण तर तूं हांव डॉक्टर नंदा MBBS तूं डॉक्टर हा समजलो हांव चॅप्टर म्हूण हांव अर्जंट वचूं लागिलो तुका आदळ म्हूण तूं बेजार करनाका म्हाका पेशंटा पळोवं वयचें आशिल्लें त्या एजंट तुका आदळ्यो ना सर आनी हांवें बी तुमकां कितें उलयलें म्हूण तुमी बी बेजार करून घेनाकात हा पण तुमी खंय रावतात घरा म्हूण खबर आसा तुमकां घर खंय काय म्हूण त्या किरणान घरा फाटल्या आमगे किराणा घरा फाटल्यान तुका आराम नाला म्हाका सांग हा म्हाका ह्या 4 दिसांनी म्हाका आरामूच उरना बरें उरना ठेवा कितें जाता तुका जेवण केली पोटा भूकूच लागना आनी न्हिदून उठलं तरी न्हिदूच पडना मला एक काम कर कितें 20-15 दिवस म्हाका कॉल कर हांवूच येता तुमगे वेळान पाठ हांव कितलो बाजार बघ टेलर बरोबर फाल्यां पूण तूं मागेल घरा का तशें एक रावंड मारून वच गो तशें तुगेलें नांव कितें सांगिल्लें मागेर नांव चंदा तूं चंद जाला हांव नंदा म्हणजे आमी बंदा आनी तूं नांवा सारकें चंदा आसा म्हाका एक रांदून घालून एक कामाक चली जाय आशिल्ली कित्याक शकना म्हाका सगळें काम कळटात आनी काम ही मनशान करलीच न्ही फाल्यांच्यान कसला यो तर तूं एक फावटी तुगेलें म्हाका जेवण बरें लागलें की तुजे बरात लग्न जावन हांव तूं घरा कडेन थांडोवन घेता आतां फाल्यां कामां बरें हांव वयता म्हाका पेशंट आसा तर पेशंटा पळोवं वयता देवा हो डॉक्टर आनी हेजे जर हांव जर लग्न जाल्यार म्हाका लोक म्हणटले इबय इबय नंद डॉक्टरा बायल इबय इबय नंद डॉक्टरा बायल म्हणून गेलो बा लग्न बरेंच जावचें म्हाका जाता तें पळयलां जाल्यार
सोड ना ओके बाय हा बिबोळ जेव्हा तुझी आई म्हाका एकूच टेन्शन आसा मागीर भयणीक लग्न करचें हय खेपेक बरो चल पळोवन लग्न केलें की हांव मोकळी देवा मागीर एकूच इच्छा आसा मागीर भयणीक लग्न केल्ले कडेन बरें महाराणी सारखें घर मेळ्ळ्या पुरो इतलेंच देवा तुजे कडेन मागणी आसा कविता अगो कविता बाई कविता कितें जाणा म्हाका आपयलें खंय बाई कितें जाणा कितें जालें हे पळय म्हाका आयिल्लें तुजें उदेश काम आसा सांग हांगा कितें म्हणून बाये हांवें तुगेले लग्न करचे डिसिजन घेयला तूं तयार आसा न्ही अण्णा अण्णा हांव तुका सोडून खंयच वचनालें अण्णा म्हाका लग्न बी कांय नाका अगो बाये लग्न नाका म्हळ्यार कशें जातलें अण्णा हांव तुजे कडेन रावल्यार तुका भार जावं लागला काय कितें रे बाये हे कितें सांगता गो तूं चल्या हे कितें सांगता बाये तूं ह्या घरचे लक्ष्मी घेवचे रडनाका अगो पिशा मागीर जिवनांत अळूक आशिल्लो जेन्ना तूं येयलें तेन्ना मागीर जिवनांत उजवड जालो बाये हांव पेपर विकून डिग्री घेवूंक खूब प्रयत्न केलो आनी डिग्री घेवूंक तूच कारण गो बाये तूच कारण अण्णा आकाशात नक्षत्र कशे फिरता तशें हांव फिरूंक तूच कारण रे अण्णा तूच कारण बाये हे पळय हांवें सांगिल्ल्या प्रश्नाचें अजून तूं म्हाका उत्तर दिला त्या प्रश्नाचे उत्तर म्हाजे कडेन ना अण्णा बाये गो बाये तूं घोवा लग्न लावन घोवा घर गेले नंतर मागीर मनाक समाधान जातलें बाये खरेंच मागीर मनाक समाधान जातलें अण्णा तुवें प्रेमान नाटिल्ले गुलाबाचें झाड आनी त्या झाडाक फुलिल्ले हांव एक गुलाब हे फूल दुसऱ्या घरा वचून वायट जावचे वाटेचे तुगे पांया मुळात हांव तुगे सेवा केल्यार तुगेले भायर रडनाक गो शाळ्या अगो लग्नात येईल चली कितले दीस म्हण घरात रावतली हे पळय बाये बाये तूं म्हाका वचन दी तूं लग्न जातलें म्हण अण्णा चालेल हांव लग्न जाता
तुगेल मनपसंत कोडिंग उरल्या म्हाका सांग हांव त्याच चल्या बरोबर तुका लग्न करून दिता खरें अण्णा तुम्ही ताका आवडटात कोण तो आणि नाव किती गेले रोहित हा रोहित ओके तो तुझ्यासाठी क्षमा असा गोडीला हे पळय बाय हांव धर्मा कडेन उलयता आनी तेन्ना नंतर रोहिताक मेळटा हा चल बाय मागीर इल्ले थोडे भायर काम आसा ते भायर काम करून येता झाले अण्णा बरें मागीर वचून या हा रोहित हर एक क्षणाक तू म्हाका मागेले नसले मुखार दिसता अशें म्हाका महसूस जाता आय लव्ह यू रोहित आय लव्ह यू यो रोहित
माझ्या धर्मांगे आहे ना कोण केला कोण घे इथे मग अर्जंट किती आपण उतर खूप चालू हागे नोकर ललिता 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 त्यांनी गेल्या कपडे पासत का तू ना झालं ह्या जीवनात काहीच अर्थ ना ललिता आमच्या दोघांना कॉलेजात मिलन झाले आणि आणि तू मग सोडून गेलो अभ्यास आणि तुझी लक्षण ती घटना माझ्या जीवनात तेच रिपीट होतो असा ती याला मग आता परत परत येतो असा त्या दिवस आम्ही पिक्चर करून आम्ही वाचून घालले तुझ्या दुर्घटना जाऊन पाहून घालले ललिता ललिता यो माझ्या जीवनात परत यो तू कितल्याही विसरत प्रयत्न केला माझ्या विसरू जाईल मग ज्याने ज्याने तुझा विसरू प्रयत्न करतोय त्याने त्याने तुझ्या बहीण चंद माग दिसतो का चंदामुखार विसू जातलो यो तू मागे जीवनात ललिता परत यो परत यो ललिता आय लव्ह यू आय लव्ह यू Hi, my friend. Sorry, मग थोडं येऊ लेट झालं. अरे आज इतका उदास किती असतो काय ना रे झालेली घटना परत रिपीट नको असले आता तुझे काम कसं चाललं आणि हा तुझे दादा बराच मरे बरेच दादा मला माझ्यासाठी खूप त्रास घेतला असतोय हय रे तुझे दादा खूप बरो मनीस आणि देव मनीस मळे हा धर्मा तुम्ही मग मला इतकं अर्जंट किती आपल्याला हय रे तुझे दादा रे लग्नात बद्दल उलेच्या बद्दल म्हणजे मग समाज रे मागील बहीण म्हणल्यार अर्जुन आली बहीण तुझे दादा खूप पसंत करता तुझे दादा काय प्रॉब्लेम ना जाल्यार आम्ही उमकार उलोवंक शकता किती तुझे बहीण मागे दादा लाईक करता अरे अरे हे खरं सांगतो अरे गुड न्यूज करो हय त्याने एक फाटी त्या जयचंद राक्षसाकडे ते वाचेल तेन्नाच्या ते खूप लायक झालं धर्मा तू मरे काय टेन्शन घेणार पळय माझ्या दादा मरे हा तयार करता दादा मला हाय सांगितलं तशें आयकत पळय थँक्यू सो मच रोहन सो मच या निकित ह्या तुझ्या मेकेक च्या पिवच्या धंदा डॉक्टर MBBS कसल्याय पेशंट येऊ मागीर ह्या मेडिसिनान ताबोड बरं घेया बाकींतल्यान चेकअप करून घेया तुमचे संवसाराचे बरे जातले आनी मागीर घराक हांवूच डॉक्टर आनी घराक कामां आशिल्ली ती नर्स भशेन आसा हेल्प बी करता म्हाका एक पगारात दोन्ही काम हाय बरोवन दिवचे आनी त्याने इंजेक्शन दिवचे गुळी जाला गुळी दिता बांदची उरला बांदता म्हाका येऊन जरा लेट जालो हेच्या कारण कसलो म्हाका म्हण पेशंट ना आशिल्ले हांव असोच बसून आशिल्लो डॉक्टर तुमगेल्या घरा कडून पेशंट खूप कमी न्ही लोक शीक पडनात तर तुमच्या घराकडे येऊ बेगारता म्हणून कळलं म्हाका एक आम्ही काम केलं हे परत तुझ्या घराकडे ह्याच पळय हॉस्पिटल तुझं केरळला घरा बाजून झाला की आता
लोक बेजारना हो पवन सोडून दिलं डॉक्टर हाय एक इंजेक्शन दिले की त्यांच्या जीवनात होऊन तर की तो बाहेर येऊ जा पेशंट तोच ना हा डॉक्टर MBBS. हय डॉक्टर एक सांगू तुम्ही किती लोक चेकअप करून ध्यान दिता पळय इंजेक्शन बिजेक्शन घेऊन ध्यान दितात तो मनीस अजून परत हिंग दिता येना म्हाका सांग बरो जावन हिंग येना का तुम्ही इंजेक्शन घेतली की फोटो सांगून वयर होता देवा फक्त बरं नाही येतात वैतात त्याच्यात वैतात चिंतावरून काहीच कळलं पडत देवा 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 कोणाची सांगतो पोटापुरा गुडगुडता गुडगुडता ए बाबा ती कोणा सांगतो एकात वयता तेकात वयता हेकात वयता तेकात वयता मोठा जात पडे की तुका गुडगुडता गुडगुडता लागे पाऊस लागे ना हवा गुगुडता हो मोडान सुटलं उठतलो अरे जातो पडे की तुका हा मेला तू का मेला पण हिरा तसा का मेला बाबा मागेल बोर्ड वगैरे खायना का तू बस चेकअप कर तू का यो मस्त मस्त मारील मी निवड कर हे पळून घेऊ बरे आता शेवणे तो ना केला कुल्ले भीड असे मामा काल खाली म्हणल्यार काल राजू आणि माझं राखू गेल्ले माझ्या त्या कुल्ली दिल्या राजू 5 सुकडी दिली 5 सुकड्याची त्या काही कितले खबर असा त्यांना खाऊ आणि पावला पड्या असं कित्याक खायचं तर तिथे हा जेवण बी काय ना असं असं पडत नाही जेवण बी काय ना तू खायलो बी काय ना म्हण झालो खाता कसं टीव्हीत रोज मजा झाला खाता किती कर्मा कळले त्यांना हॉटेल रोज आणि ते बंद हाड पळया इंजेक्शन ते तिला राहून कमरे घेता आणि तू जरा राहून हाता घेता काय ना टावर पण उभी करतात अरे मामा मन बाबा किती करतो अरे मामा किती झाले हो मन बाबा मला हो अरे मारते मडे हे किती करते होय पिशावर किती करता थांबलं मात्र अबे त्यांना तू हे का किती इंजेक्शन दिलं गो
तो भितर टेबलार दोन खायला दिले देवा अगं ते पेटे आधी वाढी करून एक काम करे त्यांना या का वन काही वन सोड नेऊया 2 दिवसात आराम करतो रो सर ते काय जायनी मग खूपच भय दिसता हा लग्न बी झालं अजून खूप भय दिसता हा ती लग्न झालं रे 2 दिवसात संबंध जातो रो भरगी त्याला बाहेर कोण आजकाल पड्या दाखवून खैस पड्या मी अशोक राजसो होतं ना आता अधिकार केलं होतं पाप से धरती बड़ी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कभी इंसानियत राज कर रहे हैं। जिनकी होगी ताकत उनका होगा निशाना जो करेंगे इसका सर्वनाश वो कहलाएगा रुद्र। निष्ठावंत रिपोर्ट अर्जुना स्वागत सुस्वागत। हे रुद्रा बाग साहेब दे या गावतो रुद्राधीश रुद्र हाऊ टू द साइड। हे तू रुद्रवरून आता द्राक्षवरून मग काय फरक पडणार आता माझ्याकडे किती काम असतो का अर्जुन तू माझ्याबद्दल पेपर मध्ये नाही हे पहिली बंद कर। हे शक्य ना रुद्रा जे सत्य हाडचे त्या गावच्या लोकांमुखार ते वागेल कर्तव्य असा। अर्जुन तू तुझे कर्तव्य करते ना तू तुझे मरणाचा अंत करते असा। रुद्र हा मागेल काम केन्नाच सोडचे ना। अरे मागे जीव गेल्यावर वीर हा ते काम केन्नाच सोडतो ना। अर्जुन तू करते कामात मरण बी असा हे लक्षात ठेवून घे। अरे मॉर्टल म्हणून घेऊन रावल्यावर या गावात एक रिपोर्टर सुद्धा जन्मा यावचं ना हे लक्षात दवर। बस बस अर्जुन बस आता थोड्या टायमान कळलं तुका अगं किती जातात म्हणे खाऊन। अरे अरे तुझ सारखे लोकात हा घेऊन येईल ना। हे पळे रुद्रा माका
म्हाका साईड दे. हे पळय रुद्रा, म्हाका अजून लेट जाता. मागीर मागीर घरा कडेन वाट पळयत आसा. साईड दे नाका. तुगे त्या खणी वचून सांग ते गेले. यवनाचे सुख म्हाका दी म्हण. मागीर बहिणी बद्दल कितें वायट उलयल्यार तुगे दिबरी कर. हातात देतलो आनी हात पाय म्हण घेवन नांगडूकान दवरतलो तुका. हें लक्षात दवर. कशें असतलें भावार आनी बहिणीर बंधन. मुक्तदार तुगेल बहीण बायडी कन रावता जाल्यार फुटकेल्याचे सबूत पुराय फागडी ना जाल्यार ना जाल्यार जिवन चिवडेतलो. अरे दूख दिवची वाट्याक हा ह्या गावच्या लोकांक दिवन तेंचेर उपकार करतलो पण दूख दिना. हे अर्जो बऱ्या भशेन सांगता फुटकड्याचो सबूत मागणी. अरे अरे त्या सोबूतात तुगेल मौत आसा मौत. पण ती एक पटी पुलिसांत ताब्यात गेल की तुका तुका त्या पोलिसाल बूट पॉलिश करप पडटले. हे लक्षात दवर. अरे मागे चूक घेत तर की हांव ती सिडी तुका दिना. हे अर्जुन अर्जुन तू स्पीच साधा मनीस न्ही. तू मागेर माझी काट जावन उबी आसा. अर्जुन तुका तुगे ह्या भूलोकाच्यान यमलोकांत पावोकूच जाय. वाच अर्जुन वाच. कितले दीसपणा मागेर हात हातात चुकता तू. या वाघात शिकार करूक शिकारी हाती लागला. हो हो वाघ गेले रक्तनाथ कर नावाचा भाव रोजाने. हॅलो रुद्रा मित्रा, तू असं एकदम डाऊनच दिसता. किती झालंय? काय ना मित्र, तो अर्जुन येऊन म्हाका शाणेपण सांगून गेलो. हा देवरू तुगेले कामाचे कित जाले? काय पळेल ते पक्षी मातकींच्यान पळी सोडू लागला. बैठ सुरू लागल्या त्या पक्षी विसर मित्रा. ते साधनो रुद्रा, ते साधनो एक टायमार मागे जीव दितलो पण तेजे संसार हांव केन्नाच विसरचो ना. तू गोड वाईट करे ते गेल्यावर वचून तू एक गावात दिलात चढवाल्याशी काय लागतली. हा तू आत्मा गेले बिझनेस रुद्रा आणि थोडी दिवसांत कविताला आणि रोहिता लग्न. रोहिताला लग्न हय रुद्रा हय. अर्जुन त्या रोहिताक स्मशानात पावूक जात नाही आणि त्या रोहिताल भाव टाकल्या रोहनाक त्याचा स्मशान राखू दवरू रुद्रा तुगेल हात माझे असाच उरला पुरो. तुगेल खंयच्याय कामाक माझे सारको हो जयचंद्र रे. आता मुखारला आमगेर प्लॅन कितें? अर्जुन त्या अर्जुनाक मान घेऊन तेणी पेपर प्रिंट करचे बंद करू जाय आणि त्या रोहिताल भाव रोहनाक माइंड चेंज कर रोहिताक आणि कविताक घरातल्यान भायर घालून जाय आणि त्या रोहिताला ती
आम्ही कब्जा करू नंतर कविता सांगून घेऊन कविता संकलन त्या रोज घेऊन त्याच्यानंतर रोहित ही रुद्र ಮತ್ತು ಜೈಚಂದ್ರ ಸೇಡಿನ ಸಿಂಚು ನಂತರ ಹಿಡಿಯುವುದು ರೋಹಿತನ ಹುಚ್ಚು ಜೈಚಂದ್ರ या धर्मवीराने त्या गावात ट्रान्सफर केला आणि त्या रुद्रात आणि जयचंद्राने रक्ताची समाधी करू या गावच्या लोकां खातीर हांव मरू सुद्धा तयार आसा रुद्र तुवें हांव ल्हान आसतना आमगे रास्ती जबरदस्तीन तुगे नामांकन घेवन आनी म्हाका ल्हानाच्या व्हड केल्ल्या आई बाबाक गुळी खान मारलो आनी तेन्ना हांव तुजे खंयच्या चुकून अनाथ आश्रमात खोट जालो आनी शिकून व्हड इन्स्पेक्टर जालो आता हांव ह्या गावात पांय घालना तुगेलो सर्वनाश करू तुझी सारख्या लोकांक ह्या गावात स्वास सुद्धा घेऊ दिना खंय खंय अत्याचार जातालो थंय हो धर्मवीर उबी रावलो कारण नासतना सरकाराले फिर पेट्रोल वेस्ट करचे मागे काम नाही यस या कलियुगात भ्रष्टाचार अत्याचार बलात्कार कसं एन्काउंटर करतो ते मागेल म्हाकाच खबर उरना यस श्रीकृष्णान रक्षण केल्ली महाभारता भितर आता हो धर्मवीर रक्षण करताना या गावची लोकांनी यस अरेस्ट कॉम्प्रोमाइज एफआयआर हे मागे स्टाईलनी मागील कितें आसता वन दिस स्पॉट डिसिजन हेजे मुखार सुरू जातालो धर्म आणि अधर्मा भितर कुरुक्षेत्र
कविता हे कविता कोण हो तुम्ही आज बघी कशी येते आज सुट्टी हय मला दिपाळले कशमर आज सुट्टी हय तर चला बरें आसा कविता रोहन अजूनही येईल ना ना येईल ना अजून तो म्हाका खंय तरी कामाक भायर वच म्हूण सांगिल्लो अजूनही येईल ना हय हय येतलो तेगेले कामाचे तुम्ही कित्याक म्हण टेन्शन करून घेतात हा हय पळया देव आसा न्ही तो सगळें सामू करतलो हाय ग कविता हा देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरला बरें तुम्ही बसा हांव तुमकां उदक घेवन येता अरे 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 थांब न्ही खंय चल्ले खंय वयता कितें तांचे खंय वचून लागले हा कितें जालें सांगा तरी तू एक काम कर दोळे बंद कर पळय हा कित्याक म्हण सांगत आनी दोळे बंद केल्यार हांव चमकू कशें अरे हांव आसा न्ही तू कित्याक भिता तू दोळे बंद कर पळया ओके बाबा बर आनी हात मुखार कर हे घे आता डोळे ओपन कर पळया प्रेम हेच माझ्यासाठी व्हड गिफ्ट आसा म्हाका आज बोनस मेळ्ळो फाल्यां दिपाळणे तशमण हांव घेवन येयलो तुला तुम्हीच म्हणाय चल तर बरें आता पळय कशें महाराणे सारखे दिसले आणि हे पळय हे दवर रोहन येतले तेंचे कधी बर दादा दादा वहिनी वहिनी अरे रोहन अरे किती झालं एकदम आज कुशेत पड तू एकदम मजेत दिसता दादा वहिनी या पहिले स्वीट घ्या अरे आज स्वीट कित्याक म्हणा आज स्वीट कित्याक म्हणा ते दादा आज माझं प्रमोशन झालं हो तुम्ही देवाकडे मागितले तसेच झालं म्हण झालं न्ही हय गो हांव आज खूब खूश आसा देवा तूं म्हाका पावना देवा दादा आज तू मला जास्त काय टेन्शन घेऊच ना पडलं ना रे बाबा अरे तू असताना म्हाका कसलं टेन्शन रोहन अरे हे घे तुझ्या दादान तुका हाडला दादा थँक्यू दादा थँक्यू दादा वहिनी हा तू माझ्यासाठी खूप त्रास करत असा हा केन्नाच सांग दादा वहिनी केन्नाच दिसना रोहन रोहन अरे तू इतलं कित्याक म्हण विचार करता तशें कांय ना रे दादा तू केन्ना म्हाका आईन मायकन पळयलो अरे तू कोण दुसरो न्ही मागेलोच भाव अरे अरे हांव मागेल भावा खातीर कांय जाल्यार आनी कोणा खातीर करतलो दादा तशी न्ही रे तुवें म्हाका बाबान माय दिली आनी वहिनीन म्हाका आईन माय दिली रोहन अरे तू मागीर देण्यापेक्षा मागीर भूत आसा अरे ह्या तुगे दादाने आनी वहिनी प्रेम सदांच तुजे उरतलो दादा दादा वहिनी ह्याच कशें एक ताणी म्हळ्या न्ही ते आनी म्हाका काय कळ्ळें रे तूं बी कितें आसता पळोवन घे वहिनी तू तर सांग दादा कळलो सगळे कळटे तेका बेश्टच सांगता तो प्लीज सांगा न्ही हांव तुमगेलो ना जर हांव उलयना हे पळय मागीर आयकून तरी घे अरे बरें बाबा सांगता
आज जेवण कितक्या ना
आज तुमची लावणीची पुरणपोळी केला तसं मग बघी वा मग मला पोटा भूक लागला तर हा मोठा आणि खाऊ तुम्ही बी या. अरे कालच्या ह्या गावात तीन मन बेजारून गेल पड्या एक गिरायक तरी राहू जाई आज एक चड्डे पेट मारू सुद्धा एक मनीस सुद्धा ना पड्या माग तर जीवा बेजार येऊन गेला मागील नशीबूच पाणी फुटकी दिसता जेव्हा जेव्हा तुमका एक सांगची म्हणल्या त्या चंदानं तेगे बाबा चड्डी दिल्ली मागेल एक कामाचेर एक भुरगो आसा त्या मेल्ल्याक इले आयकू इले कमी येता त्या मेल्ल्याक हांवें पेट मार म्हणून सांगिलो त्यांनी त्या चड्डेचे कितें हालत केला जेव्हा जेव्हा त्या चंद येयल्यार ताका कितें सांगचे मागेर म्हाका पडला खरें सांगता म्हाका ह्या कामान न्ही कंटाळ येवन गेलो कंटाळ येयल म्हण न्हंय कडेन गेल्लो न्हंय कडचे कंटाळ पडलो डायरेक्ट घरा येयलो बेजार येवन गेलो तेव्हा आतां ते चंद येतले ते येयल्यार आतां ताका कितें सांगचे मागीर म्हाका पडलें रे देवा हे आणि हे चड्डी पळय सारखी ना जेव्हा 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 ते चंद पळयल्यार म्हाका कितें करता ते देवाक खबर हे बाबा हे तर एखादं येऊ लागला हे येवचे पहिले हंच्यान धावील बरे वय साहेब आज दिसतं माझ्या पासून धावून किती रे काय ना गो पण तुका माझ्या बाबा चड्डी हांडिल्ली खंय ती चड्डी खंय ती अगो बाबा तुगे बाबा चड्डी आहे गो ती अगो तुगे बाबा चड्डीच आहे गो ती एक कतल्यान आरवातल्यान फुटिली एक कतल्यान वसाळेकातल्यान फुटिली हेका फुटली तसं शिवडत ना आणि अनेक बारीक असं बहुत बुराक जाल्लो म्हादेवा कडेन ते कितें म्हादेव चिंतालो देवा ते कितें जालें म्हण आतां कितें सांगू हांव कशें कितें जाता ह्या नमुन्यान कितें जालें पळय तुगे बाबा चड्डे पेट मारचे आनी गरवार गोद्यार मुगो ताटी कोवड लावची सारकी पळय अशें जालें तरी कितें जालें म्हण पळय घे कितें जालें म्हण कशें कितें जाता सबंद झिरजिले काही लहानपणा चड्डी बरी मी दिल्ली चड्डी कोती ही काय व्हडले ह्या दिली टेंट असो तू लहानपणा दिता बाबा हिच चड्डी तुगे बाबाली चंदा चंदा कितें जालें म्हूण हांव तुका कसं सांगू मागीर शॉपार मुगो ते कामाक एक चालू उरता तेका मुगो इले आयकू इले कमी येता तेका हांवें सांगलो हे पळय अशी अशी चड्डी शिंव हारे म्हण त्या मेल्यार कितें आयकल तें देवा खबर तेणी पळय ही असकन करून दिली आजान गाची चड्डी नाकात करून दिला मागे बाबा चड्डी 5G अशी 3G करून दिलं बघ तुम्ही ती ते म्हाका खबर ना हे पळय म्हाका ती पयली हांवें दिली चड्डी जाय म्हणा जाय आता हांव खंयच्यान हांडी ही चड्डी तुका मुखार येता तू नवीन हांडी म्हाका खबर ना म्हाका ती चड्डी जाय म्हणा जाय म्हाज्यान खंयच्यान हांव खंयच्यान हांडी तुका हांड दिता काय नाही देता नाजाल्यार तुका आमगे गांवाचें काय ना पार्सल करतात हांड दिता पोटा बाबा नाका नाका हांव मुगो तुका हांड दिता चड्डी काही टेन्शन घेनाका जाय जालें आणि काय मोरू येला अरे मामा हांगा पुरा सर्वे करून जाला तू आनी हांगा सर्वे करू जाय म्हणना तुझ्या बाप्पा देवी सर्व केला काय बरे अरे हा खरी तुझ्या तुझ्या बाप कोण अशें मामा तू एका धरलोसो तेका धरलोस करतली तशें म्हण म्हणलें रे तुका हांवें अरे हा का झालं रे तू धरतो बरे एका तेका तू मामा तू हांगा काही फिरू येयलो हा फिरू तू सगळं विचार तुझा मागेल म्हणजे वाटले मग आमचं खंय वचून फिरू बाबा तू आधी हॉस्पिटला गेला ना हेच कडे कपडे शिवून दिले बरे म्हणून येयले कपडे म्हणले बरे चड्डी म्हणून बाबाली कापड शिकता कापड शिकून काहीच काढलं पडे मामा अरे तू असं पिला तुका कोण पळयता रे कोण पळयता मागपूर हे म्हणजे चॅन्स असली वाईट मशीन कसली मशीन म्हणटा आता ते म्हणटा मग वाईट मेन म्हणटा पळता इंग्लिशान वायक मेड न्ही मेड म्हणतात जायना कित्याक म्हणून पिता सरो पाड पडलो हो
अगो चंदा तू तेंगेर कामा वयता तेगे चल डॉक्टर आस न्ही हा? त्या डॉक्टराला दवाखान्याचं कामा आसा अगो तेगेर चलो डॉक्टर तेणी खंय तुका इंजेक्शन दिवं दुसऱ्या इंजेक्शन दिवं ते तुका दिवंक घालो तू म्हाका सांबाळ थिंगा काय माझ्या चेडा मरे कोणाची घेतो ती पंचायत चुकू नका अरे मामा तू उसकन हे लग्न पर्यंत कित्याक पाप्या स्वर पिता हा? अरे कित्याक पिता मागीर बाय मरे मागीर बाय सुंदर सुंदर गोंबे असं दिसता रे गोंबे अशी दिसता रे पारू अगं ये पारू कित्या सोडून गेलो पारू कित्या सोडून गेले पारू मागीर तले जाले पारू ते मुगो तुझी सारखी सुंदर कातरी कॅप दिसता कातरी कॅप अशें आता मागीर मरे कातरी कॅप म्हणल्यार त्या उरतो लोक ते हिरोईन पिक्चरात काम करते कातरी कॅप कातरी कॅप न्ही तर कॅटरीना कॅप पाड पडलो कातरी कॅप मागीर कितें जालें मागीर पारू मरे तू आयदर का इथे ना ते पडला 10 years पडले अरे बाबा हे मोर बाबा हे त्या काय कित्याक अशें ते कोणाचं बरं चंदा तू मुगो आतां हेका घेवन वच कळ्ळें नाजाल्यार मुगो आमगेर जीव खातलो तू तेका घेवन वच हो हाडा मग घेऊन खा होता हांव ताका सोड तो घरा कडेन पळय 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 तुका पळयत मुगो तो तू वच आतां हांव वयता हा हा चल मामा यो वच्चा यो एक गोड मारता घरा कडेन तूं पिला न्ही का तू जाई यो यो हा वयता तुका फटाफट यो हा यो सर जीवा बरो कोणाकत ताकद ना कोण खबर आसा आजूबाजूच्या गांवच्या लोकांक धमकी देऊन तांकां मारलोच कोण राजा भशेन राज करते आसा रुद्रा रुद्रा जिस धरती पर पांव रखता है कंप हो जाता है और रुद्रा जिस गली से गुजरता है उधर सर्वनाश हो जाता है और हे रुद्रा के बीच में कोई आता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है रुद्रा रुद्रा नौनी रुद्र रुद्रा हा तू सगळं गेलं सरलो घराकडे सुद्धा वचून येलो थंय बी तू नाशिलो हय जयचंद मागिले काम आशिल्लें तसमणीत हांव येयलें हे रुद्रा तुका आनी तुगेले दोस्ताले सगळे 2 नंबर धंदेकण तुमकां तर जैला पडेना मागे नांव धर्मवीरच न्ही तू आता जिवंत रावतलो फक्त 3 दीस आनी ह्या 3 दिसांत जर तुका यमलोका पावयना तर मागे नांव रुद्राच न्ही तू जर मागेला मागे येयल्यार हांव तुगेलो सर्वनाश करतलो रुद्र या रुद्राक हात जोडल्यार इश्वर ना जाल्यार
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेरे यार, जरा सोच समझ कर बात कर। अरे तुझ्यासारखी बस बाजूला बस राहिलो हो धर्मवीर। धर्मवीर, तेरे जैसे कितने ऑफिसर आए और कितने चले गए, तू हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि शेर कुत्तों से नहीं डरता। अरे तुम्हारे जैसे शेर मैंने बहुत देखे हैं। अरे तुम जैसे शेर के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिनता हूं मैं। रुद्रा, गेले एक दिवस टाइम येतो ना, कुत्ता मेरी जंगल में आया है। अरे शेर शिकार करेगा। अरे तू कीचड़ की शिकार करेगा, लेकिन इस शेर का नहीं। अरे धर्मवीर निर्बल की रक्षा करना है, अच्छा नहीं। अरे तेरा नाम तो राक्षस होना चाहिए था, राक्षस। इंस्पेक्टर, या गाजी लोकांना आस्ती आमचे लवर करून घेणार किती झाले, तुका किती जाता? अरे जयचंद, ज्यांपर्यंत हा धर्म असा, ज्यांपर्यंत हा अत्याचार हो, त्यांना जाऊ दिला। धर्म भैयान देवेंद्र तरी येलो केंद्राचा साथ देना। किती पैसे द्यायचे सांग, न झाल्यार या रुद्र एक आवाजात हा ब्रह्मांड प्रचारू लागताना। माझे नाव ऐकले गावना आणि तुमचा माझ्याशिवाय माझे नाव ना। अरे रुद्र, एक ना एक दिवस तुमचे बारीक बारीक पीस काढ या गावच्या उतऱ्या खावेला मागे नाव धर्मवीरच नाही। रुद्र, एक दिन सबूत के साथ आऊंगा, तेरी मौत बनकर। हाँ, तेरी मौत बनकर। क्या कुत्ते क्या, अरे तेरे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। तो बाद में देखेंगे। कैलासात तर शिव पार्वती नृत्य करते आणि नाग लोकांक नाग आणि नागकन्या नृत्य करते हे स्वाभाविक। जाल्यार या रुद्र साम्राज्यात बुधना तुलाई म्हणल्यार शोभा दिसता जयचंद्र, शोभा दिसता। राम हो, या साम्राज्यात अशील ती भूत प्रकार एक दिवस शोमंतर करू जाईल। रोहित, अरे रोहित, कोण? मी? तुम्ही हे किती येयल्यात? रोहिताक मिळू येईल। ते मी ना बाहेर गेलात, किती काम आशिल्ले? ते मी ना आशिले ते बरेच झाले। ते मी ना म्हण सांगलेली, तुम्ही बसू नका हिंशात। ते मी येईनंतर सांगते तेका। एक कविता तुमच्या साधा बोळा गव्हाण मागील बहीण रोहिता किंचान पैसे घेईले, तुमच्यान तर ते पैसे देऊ जायना, त्याचे बदले किती आहे? त्याच्यामध्ये एक तुझ्या तारुण्याच्या सुख आमचं दिल्यावर आम्ही त्या पैसे माफ करू शकता। बरी भाषेत समजून घ्यायचं। किती खर्च रे? रोहित आणि रोहनीला तुमचे ते गप्प राहणार। हे गप्परावचिना आता आणि गप्परावचिना करते तुम्ही सोड
मागील कविताला हात कित्याक धरला तुगे प्रिय सुंदरीन सांगितलंय तुझ्यात काय सुख देऊ जाईल म्हणून ते सुख आमचं देऊन सांगितलंय ते सुख आम्ही देऊ राहिला अरे तुम्ही मनुष्य असाल तर राक्षस असेल रे हा अशा तुझ्यामुळे आमच्या पाठीक लागलात अगं हे कविता तुगे गावात विचार आम्ही कित्या येला म्हणते तो सांगता तुका आम्ही कित्या गेला तू म्हणते सावकार कित झालं तरी ते सांगा म्हाका आम्ही आमगेल्या घरात कित्याक येयला तुम्ही रे तुवें मात खंयच्यान पयशे घेतिले केन्ना घे माय फ्रेंड आज तरी मी आता सकाळ पैसे दिला जाणार त्यांच्यान कसे पैसे घ्यायचे ते मागे खबर असा तू काहीच योजना तिथं सावकार दिता म्हाका थोडो आनी टाइम दिया अरे केन्ना दिवचे पैसे आणि किती टाइम दिवचो तुका दिता सावकार मागेल भावाल रोहनाल पगार येतो तुमगे सगळे पैसे फारीक करता तुझ्यान पैसे देऊ जाईन त्याला कित्या घेईले आणि तुगे तो भाव केन्ना दितल म्हण आम्ही वाट पळयता रावचे दिता सावकार दिता व्यवहार मी धन कितले पैसे तुमगेले अरे अरे हाय तर फक्त 1 लाख घेतले 6 लाख कसे झाले अरे पैसे घेऊन इथलं कशाला काम विचारता सावकार दिता आता माझ्याकडे 1 पैसा सुद्धा ना ना जाल्यार तू एक काम करू शकता आणि ते जर तू एक काम करत आम्ही सगळे पैसे माफ करू शकता सावकार कित काम ते सांग रोहित तू गेल्या गुलाबाच्या दिसुराचे बायले सांग ते गेल्या सुंदर तरुणाचं सुख आमचं अरे अरे माझ्यान पैसे देऊ जाईन जाल्यार हांव रस्त्याचेर फेट मागून तुगेली फेड करतलो जाल्यार हांव मागीर कविता कसलें वायट काम करूं केन्नाच दिना अरे रुद्र पैसे देऊ जाईन जरा कित्याक घेईले आता तू पळे कर तुझी मुखार तू गेले प्रिय सुंदरी किती करतात ते सावकार सावकार दोन्ही हाती तुका पाय पडता प्लीज मागीर कविता सोड प्लीज अरे प्लीज राव सावकार नाही प्लीज का हो मागे तुझ्या खातीर म्हणून मी तयार असा पैसे जाल्यार गेल्या बायलेले हे ग सुंदर तरुणाचं सुख आम्ही घेऊन सोडटले सावकार नाक सावकार नाका हांव बाहेर पड तुमगेले मागीर कविता ना कविता कितले पैसे नाका कविता नाका असं हा पाप करना हांव कसांचो शेंकर कर्ज फारीक करतलो पूण तें काम करणार तूं कविता अरे तू ना जाना हांव ह्या मंगळसूत्राची किंमत करू
अरे तोच मागेला खरे मंगळसूत्र नाही कळतं, नाही कळतं. आम्ही पाहिले ते गेलं घो पण त्यांच्यातील भागा ते काय भागा घेऊन तो चित्र किती असा माझ्या स्वतः पाहिल्याचे मंगळसूत्र तू माझ्या उरला अशी कितीशी मंगळसूत्र करू येतात कविता कसकन घेऊ मागे नाही काय म्हणतं त्यांना तुम्हाला ह्याची किती जास्त मोठे मंगळसूत्र हे घे हे मग बा कविता राज कविता आणि बाकीचे पैसे द्यायचे जाऊ बऱ्याकडे नाव होतं डॉक्टर हुबळी गेला मेडिसिन हाडू कुठं हातात भाटक तो रोग आहे कोंब्याची पापा वळलंच करतीस तू काय लागतो तुका सांग लागता चंदा त्याची म्हणला का चंदा माका अगो हा दिसून जाणता किती झालो हा वयर मग नेंटा असा म्हाका खाली नको 50 सालो 9 साला 60 वर चालला अजून सारखे सम्मक नाचतात ते एक काम करा तू अरे शाळे घरात जात असेल नी आणि पळय हा तो शीक पडल्या मग ते जगाचे साप ना अगो तू ना ते इंजेक्शन दिलेले त्यांना तर मग तकलीफ पुरा झिरझिरता आजूबाजू पण पुरा झिरझिरता अरे मामा कसं ते डॉक्टर बडा नाव वाईट करना खा पहिल्या आमगे तो पेशंट कमी आहे हो असतो गेला अशी नाही येऊची कमी जातो किती बरे पण सांगितले बरे चंदा किती विचारू तू रागात आहे ना मग चंदा तू मापे ग खूप आवड तू ते मग इंजेक्शन दिलं म्हणून त्यांना तू माग परत स्वप्न येत बघ त्यांचा परत स्वप्न येतात गुरु बाबा जवान इंजेक्शन दिले गोड पडले हाय पैसे सरान दिले बराचसे इंजेक्शन आहे का चंदा असं किती माहिती तो अगं माग भो दिसता या जाणट्याला खडा किती चोरबी किती मस्ती आज पळय हा सम्म करता बरोबर करता अच्युत पळप जाणट्या वयात वाऱ्या मारी कसो ना गो चंदा तू पडल्या मग म्हाका आंग पुरा मग झुमझुमता देवा अरे पापिष्ट तू मागे बाप्पार वयात मागे लाईन म्हणू शकता अगो हा जाणटे झाला ना गो हे जाणटे लँड तू तलस लेंटेले ना गो चंदा तू आमचे खेळले आता तू मेरे हो हे बय माकडे राग हाडे नाका माग जर परत तू राग हाडेत नी आता अनेक इंजेक्शन हाडले तो परत फटतो कमरे बरोबर चंदा रागा काही ना गो
अगं हा का दुसरं रे तुमचं पेशंट मध्ये यायचो नागपूर तुला खूप आवडतं आपण बरं तू खूप पहिला मग मागे पिल्ल पुढे निवडून आहे तुका चंदा तोंड पळयला म्हाका तूं सुद्दां जाल्यार उलटी येता आनी हो म्हाका असोच नाचतो रे एक आयडिया केल्या धांवडोंक खायलेच बरें म्हाका कशें करून पेशंट जाय म्हणटा हे ओगीच हांव प्रेम करता सांगून प्रेम केलं फुसले सांगून ताका धाण दिता आमकां जर पेशंट जाय हे पळय हांव बी मरे तुका खूब मरे प्रेम करता म्हाका आवडता रे जाल्यार कितें खबर आसा आमगे पेशंट ना म्हणजे सर खूब बेजार म्हणटा म्हाका अजून पगार दिला तेणी टेन्शन करून येणार का हांवें सगळं लोकांक सांगता कळलं हे इंजेक्शना सगळं लोकांक बरं तूं घेवन आनी आमचे सगळे गांवचे लोक ही जावन येतले हांव वयता चंदा तुका पळय म्हाका मुगो कितें जाता तुका चंदा कितें जाता हांव तुका दुंगूत तुका चंदा दुंगूता किल्ल पुरा निवड पळय चंदा एका हांगार सावला म्हाका म्हाजो रोगीत नाचो तांदूळ घालून जालो हो ऐका हिंगा गेले थोडा डॉक्टर साहब अजून येईल ना येईलच किती बडबड लागला त्या भेटलो तर बेजार चंदा चंदा
तिथं कळशील काहीच कळणार एक पेशंट सुद्धा ना दुसऱ्या हॉस्पिटल पडलेला लाईनी लागला आणि मागील पेशंट पुरा बरे जाऊन गेले आणि सांगता कितका म्हणला तिथे हातभूर बरो तरी सुद्धा येणार पण म्हणून म्हाका होय न्ही हांव बी तेच म्हणटा सगळे कडेन पेशंट घेवन गेले बसूं जागला एका हॉस्पिटलात पण हिंगा काय ना मुसां मुर्ती आसात हे पळय फाल्यां सकाळीं येवन मेळ आमी पळोवन घेवन येया तुगेल्या डॉक्टराक धंद्या कोणी कळली तर हेर उरल्यार आम्ही भटागेर गेला आजकाल पेशंट कसे येतले सगळे भटागेच वयतले तशी न्ही तुगेल्या धंद्याक कोणी कळली तर हेर उरल्यार इंजेक्शन दिवच्या सुई मोडची गुळी मोडची असं म्हणून तशें म्हणजे पळोवन गेल्यार बरें आशिल्लें न्ही हय पूण म्हाका एक सांग तूं तुका कशें कळ्ळें बोट पळोवन दिता म्हणून म्हणल्यार कितें जालें खबर आसा म्हागे बापूय आसले भरपूर सौर पितालो सौर पिवप लोकां कडेन झगडप करप एक दीस म्हाका बेजार येवन तो म्हाका कोण मेळ्ळो खबर आसा काय विठू मा मेळ्ळो तेणी कितें सांगलो कित्याक बापाय आसतना त्रास करता एक खाडी आसता बरो तो पळोवन दिता तेचो तुका बाबा घेवन वचून पळोवन तोणी कितें आसता काडटा म्हूण त्याका थंय घेवन गेले तेन्ना ना झगडे ना सौर पिता ना काय सुंदर करून घरात वयतले बाबा तुजें काय केलें ना काय केलें ना पाड पडलो पुरा अवतार कसलो माणूस धावता धादा लोक आटाप ना तूं माणूस धावता पूण गाडयांक कितें सांगलें मागीर सांगलें कितें सौर पिलो पुरा कपला मारलो म्हणून सांगला आनी कितें आतां बरो आसा मुगो तो सद्या बरो आसा तर जाल्यार त्या म्हाका गाडयाले नंबर दी तूं हांव कॉल करता नाका तूं कॉल करचें नाका फाल्यां सकाळीं हांव तूं आतां विठो म्हापतिकेलो वचून तूं मेळ्या काय कळ्ळें अशें ती काडून मेळ्या जायना तुका तेगे वळख आसा मुगो हय हय विठो मामा तो वळखता तर जाल्यार वयच्या आमी हय चल हांव चल अरे हे अर्जुन कोण येयलो येयलो तुम्ही किती यायला हांगा आणि मागीर परमिशन आसता डायरेक्ट तुम्ही मागीर घरात घुसला तर अरे अर्जुन तू आमगेर सारख्या श्रीमंत लोकांनो या समाजात अन्याय आणि अधर्मा बद्दल तू तुगे पेपरार छापलो जाल्यार आज तुगे धर्म आणि न्याया बद्दल हांव छापू येयला हो यमदूत हे अर्जुन तू एक प्रेस रिपोर्टर म्हणून समजा नाका अरे तुझी सारखे कितले प्रेस रिपोर्टर मागे बोर्ड पॉलिश करतात रुद्रा अरे तुगे 2 नंबर धंदे हाले या लोकां मुखार हाड ढकेन जालो कोण नांवाचो अर्जुन रे अर्जुन ते तू सगळे सबूत आमगे दिलार बर आसा ना जाल्यार कित करता पळय तुका ना जाल्यार कित करता तू हा ना जाल्यार कितें करता म्हणनाका अरे तुगे जीव तू गोड जाल्यार तुजकडे अशी हे रुद्रा अरे तुगे ह्या धमक्यात भितलो हो अर्जुन रे अरे तुगेल आणि ह्या जयतेंद्राने 2 नंबर धंद आसा हे फाली ह्या लोकां मुखार हाड दाखयन जाल्यार हो नांवाचो अर्जुनने हे लक्षात दवरात जगलो अरे अर्जुन फाल्यां सूर्योदय जात पर्यंत तू जिवन उठता पळय मित्रा हे कामे अशाच सोडल्यार हो मुखार काजू जावन उबी जातलो जयतेन हे कित्याचे फुडें काणून घेवूं जाय
अरे मागोरा ना ना हांव तीन ती शिडी तुमका मागे जीव गेल्यार बीन ती शिडी तुमक मेळची ना तुझी गेले आज आम्ही आता किती करता पडले ना तुमक मेळची ना ती अरे तुम्ही सर्वनाश करताल्यार तो मागे बेस्ट फ्रेंड इन्स्पेक्टर थर्मल येऊ जाय तेन्ना तुमगे दोगी लोकांनो सत्यानाश जातलो सत्यानाश अरे तो थर्मल आमगेर कितें करतलो ते हांव बी पळयता माय फ्रेंड रुद्रा एका ताणी समाप्त करया किती झालं ही हालत कुठे गेली त्या नालायक रुद्रान आणि चैत्र अरे अरे आयच्या उशिरी लावण ते म्हाका गुळी मारली अरे अरे ती सिडी ती बाईच्या कपड्या सकल आसा तू त्या राक्षस लोकांक अजिबात सोडणार का धर्म हितून कसली सोबत असा अरे रोहित आणि रोहन तुगे लहान भाव धर्मा लहान भाव आणि त्या रुद्रात अरे तुगे आई तर जबरदस्ती कर तिगे जीव घेतलो आणि तसे रोहित आणि रोहनाक जेवण घेऊन वयता त्याचं मोका पळून तुगे बाबार जेवणात विष घातले ते सगळे या सिडीत सबूत असा हा रोहित आणि रोहनाला भांडू भाऊ हाय धर्मा होय आणि तुगेलो भाऊ देव मनीस असा आणि तू या गावच्या लोकांसाठी अर्जुन अर्जुन माझ्या दोस्ता उठ रे उठ अर्जुन मी भिवणार दुसरी उल्यावर तुम्ही त्या भिवनाचा वण काढ तुझ्या भिवनाचा वण काढ माना माझ्या नाव धर्मवीरा रुद्रा तू माझ्या आईचे अत्याचार केलो आणि बाबा माझे विषिकान मारलो ते सगळे बदला घेऊन हो धर्मवीर आता येऊ लागला त्या गावात राहून या धर्मवीराला बंधना करण्यात घे नका आता तुझे सर्वनाश करू हो धर्मवीर येऊ लागला आता वाचू शकणार माझं बाप रोहित असं नेला खूप टाइम झाला रोहित किती झाले तुम्ही अशी टेन्शनात किती झाले कविता हा म्हाका जुवा बरें दिसलेलो किती तुमका किती
म्हाका हड्ड्याक दुखय तुम्ही टेन्शन करून घेयनाका कमी जातले आणि रोहन येईल न्ही की मागीर आमी हॉस्पिटलात वचचे तुमी उद्या म्हाका अरे रोहित तू स्वर पिऊन येयला आणि तो नावाना पिता हय कविता हय स्वर पिऊन येयला आणि तुगे दादा तू डायरेक्ट नावा नको लागलं हय कविता हय अरे रोहित अरे अरे तुगे ती वहिनी मरे अरे हांव तुगेलो भाव रे रोहन हांव तुगेलो भाव अरे रोहन तुगे दादा पर्यंत कोण दादा मागे दादा बिदा कोण ना अरे रोहन अरे रोहन बस किती झालं हा तू सॉरी केला रे रोहन अरे रोहन झालं तरी किती तुझ्या चप्पल कशा दिला रोहन रोहन अरे तू आज असे किती उलयतात अरे अरे किती झालं तरी सांग रे पुता किती झालं सांग अरे तू कोण हा तुका सांगो पुता हा तुगे भाव अरे हा तुका लहानात वर केला तुगे भाव रे पुता तुगे भाव ओ भाव रे दुश्मन तो मागेलो दुश्मन आणि ही या घरचे कण अरे तुका असते उला शरम दिसणार रे रोहन तुका शरम दिसता अरे रोहन तुझ्या तोंडाक हे असले शब्द बरे दिसणार रे रोहन कित्याक म्हण उलयतात तुगे भावान कितले त्रास केला खबर आस तुका त्यांनी मात खातीर केले काय ना नाक रोहन त्यांनी सगळे केला तुझी खाते रोहन अरे अरे तुगे बरें जाता जाल्यार अरे अरे तुगे खुशीसाठी हांव मागीर जीव सुद्दां दिवंक तयार आसा रे रोहन अरे देवा समान आशिल्ली तुगेल्या भावाक दोश कित्याक म्हण उलयता कित्याक म्हण उलयता हो देवने एक चांडाळ गणेश होता त्यांनी सगळे आम्हाला असते त्याच्या नावाचे पण घेतला रोहन रोहन म्हाका आसती बी कांय नाकले रोहन अरे तू बरो कमी उरल्यारूच पुरो रोहन आमचा आस्ती नासले एक तुझे नवल घे पण कित्याक म्हण उलयता हे कित्याक उलयता अरे तुगे दादाक आराम ना तेका हॉस्पिटलात अशें कित्याक म्हण उलयता हो मेल्यारी जात नाका काही फरक पडना रोहन पुता अरे तू आज कित्याक उलयता रे पुता कित्याक उलयता अरे तुका कितें जालें तें तरी सांग तू आणि तुझे बाय दोघी जाण ही सगळी आस्ती प्रॉपर्टी घेऊन तुमच्या हिंचान वळचे ते नसा ते बापाच कळा नाही रोहन आमचं हस्ती काय ना करे सगळे तुझं धावून गेले सगळे तुझं घे अरे रोहन
आमकां आस्तीक पुढे सुद्धा कितें रोहन रोहन अरे रोहन रोहन अरे अरे सगळे आस्ती स्वत गेले रोहन स्वत गेले तो बरा केला तुला पुढे सांगा ते बरा आपले पेपर आणि ह्याच्यात साइन करा आणि ह्याच्यात रोहन अरे रोहन अरे किती उलट तू रोहन किती उलटा अरे रोहन काय केलं आम्ही राहून झाल्या आणि आम्ही खय वयतलो रोहन आम्ही खरी बी होता आणि रस्त्यात भीक मागा मग काही फरक पडणार अरे हा तुझं पाय पडतं रे तुझा पाय पडतं खूप मागे फोडणी आता तुम्ही व्हायचा की ना कविता होता रोहन अरे रोहन रोहन अरे रोहन त्यांना अंगेल आई बाबा मेले त्यांना मग इतकी दुःखी झालेला रोहन आज रोहन आज तो म्हटला रोहन
म्हाका इतलीच म्हाका समाधान जाता म्हाका इतलीच समाधान आधी सगळी असते मागे सगळं असते मागे होता बघे होता बघे आज अहो खूप खुशास पड्या आज मागेल आणि चंदाल लग्न आता आम्ही लग्न जाऊन डायरेक्ट हनी पुन्हा आमचे वयतले अरे राजू चंद येयला कस काही कोणती येयल्या कोण झाला एक म्हणजे आमगे लग्न झाले डायरेक्ट लग्न झाले की डायरेक्ट जाणे त्यासाठी फिरवायचे हो डॉक्टर मॅम तुम्ही खंय जगात ना वयतात आज मागे लग्न तेजेर हांव हार घेवन येयला तूं खंय येयलो हार घेवन आज मागेर बी लग्न आणि आज आम्ही जावची पाहिजे ना आज माझा अंदाज रोमण सांगला हो अशें गेल आनी मागेर लग्न एकूच देवळात दिसता बाबा तुम्ही खंय हो अवतार तुमचो तुका न्ही ह्या म्हातारे काळा आतां कोण चली दिसत रे आणि तुका आनी कोणी लग्न जाता म्हण रे तू म्हातारे बी खंय पळयल काय कित रे तिची म्हातारी तिच्यावर पडला तो नेलटी असते नेलटी हो मोरू बाबा एका मरची काळा मरची बुद्धी येयला बाबा हो कोण तुका चली लग्न जाता म्हणला अरे हा तू आता सांगणार ते येऊ त्यांचं सांगतो कोणत्या मुली येऊ लग्न जाता म्हणे चंद खंय गेल काही अजून येयली ना हो गेल काही बाबा तू हे कित्याक तेव्हा चंद खंय गेल आपण लग्न जातो म्हणे आणि माझे बायले तर खंय उल्यार खंय नको नांग माझे घेऊन उल्यार ते तू लग्न काय आवडतो म्हाका तुगे नेवणी आनी जेवणी नाका हांवें पळयला आसा म्हाका तेंच मेळ्ळा बरो कोण वागेत रे यंदा हा तू केन्नाच्यान वाट पळोवचो आशिल्लो खंय गेले चंदा हांव तुका मुगो सकाळच्यान वाट पळयत आशिल्लो खंय गेली गो तू चंदा तू रातले वाट पळय नाका बाबा हो तुगेल हेत चंदा अरे नंदा तुगेल बी हेत चंद रे अरे बाबा अगो चंदा तू ह्या सगळ्या किती आपेला लग्न जाऊ येला होय तर मात्र ह्यांची आपण तू लग्न जाऊ तू ह्या पण लग्न मायको कोण जगन को चंदा हाव न्ही तुझी परत लग्न जाता नाही अगो अगो तू त्याच्या बरोबर लग्न झालं हांव खंय वचून जीव दिलो हा तुझी बरोबर जाता हे कितें तू त्याच्या लग्न झाला हांव वचून तुझ्या आईन उडी येता हा तुझी बरोबर जाता हा तू हांवें सांगितलं कित केलें तें म्हाका सांगा सांगितलं काम केलं तर तुम्ही चंदा हांव मुगो म्हागे लास्टी मुगो पुरा म्हागे लास्टी हाज्या नांवार आसा हांव तुका खंयच्यान दिवं गो कितें घेवन येता म्हाळाक म्हागे सगळें लास्टी मुगो बाबा नांवार केल्लो आसा चंदा हांव सद्या आसती मुगो पुता नांवार मुगो पुरो तुका नांवार कोण दवरला माझे नांवार माझे लग्न जाता मुगो बाबा हो
हे तू कित्याक केलो तुका लसूण जायचे लग्न लसूण ते नावाने केलं किती राहून हा कोणाबर लग्न तो खबर आस तुमका कोणाबर गो सांग गो बघी कोणाबर हा नंदाबर लग्न जातले तो डॉक्टर आणि बाय कंपाऊंडर बसतात ना एवढं सुद्धा शकतो ती तिथून लोक काल घ्या हा आम्ही दोघीला घालणे म्हणा होती येतात आता हा किती करू हा मोठी घराकडे पेच करतो राम गेल्या मोठी चला आम्ही दोघीला गळ्या घालणे होत्या येऊन हा हो असं रे तुमच्या मागे आई टाकली देवा महादेवा परमेश्वरा अरे हांव कितकें म्हण म्हाका देवानी शिक्षा दिला तुवें अरे देवा हांवें तुजे चेर विश्वास दवरलो तुवें म्हागेलो विश्वासघात केलो रे देवा तुवें म्हागेलो विश्वासघात केलो आमगे जिवन सुखात चलते आशिल्लें तें कितें जालें सांग रे देवा कितें जालें सांग तू आनी कितलेशे परीक्षा घेतले रे देवा आमी ल्हान आसतना आमकां आई बाबा सोडून देवान घर गेले आनी व्हड जाता रे म्हागेली ही परिस्थिती केल्ले देवा तूं म्हागेली ही परिस्थिती देवा म्हागेली कसली चूक जाली रे सांग रे देवा चूक सांग बाबा आई तुमगेली याद येता गे म्हाका म्हागेल बाबा रहोलय बरें करून दवरा ताका कसलेही त्रास दिनाका आई बाबा तूं आशिल्ली घडी येता गे परमेश्वरा आमगेली कसली परिस्थिती येयली रे देवा आमगेली कसली परिस्थिती येयली आमगेली सुंदर संसाराची किती वाट लागली रे देवा किती वाट लागली आमगे लहान असताना आमगे आई बाप आमच्या सोडून गेले आणि व्हड जातकीर आमगेली ही परिस्थिती केली देवासारखे घरात कोणाला जवळ लागलं कोण माझ्या भावासारखं रुद्राला आणि जयचंद्राला ऐकून आमच्या घरातल्या बाहेर गेले तेव्हा आम्ही क म्हणू तेव्हा आता आम्ही क म्हणू केल्यावर नाही तेव्हा परिस्थिती केली कोणाली करणार कोणाली करणार का तेव्हा सारखं मागे आजारी दिवसांवर काढले आता ऑपरेशन करून आणि ऑपरेशन करण्यासाठी वाचना ऑपरेशन खर्च झाला 5,00,000 रुपये म्हणलं तेव्हा इतके पैसे खर्चात पण हटलं तेव्हा खर्चात पण हटलं जीव गेला तांदूळ ना आणि किती घेऊन भाऊची म्हणलं हातात पैसे ना आम्ही करू देवा
लोकांकडे भीक मागतात आणि चालू पैशा आता तुमच्याकडे पदर
देवा कृष्ण भगवान महादेवा ऐकीत ठेवलं माझ्या स्वतः भावाक आणि वहिनी काही घरातल्या बाहेर घातलं देवा देवा तुमच्याकडे अन्याय करणार आहे देवा किती अन्याय करा तुम्ही खरं असतात कित करतात मग काहीच खबर ना हा तर खय सोडू देवा खय सोडू हायम खंय तरी सोडू जाय आणि हाडूकच रोहन आता तू तेमकां खंय म्हूण सोदतलो तुवें स्वता जावन घराच्यान भायर घाल तेमकां हय हायम स्वता जावन भायर घातलो तेमकां 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 म्हूण सोदू हांव तू तेमकां सोदू गेल्यार कस करून तोंड दाखयतलो हय 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 ती सगळी खरी आसा हातें कस करून तोंड दाखोव मागेलें हातें मागे तोंड दाखोवंक शकना हांव कितें करूं देवा हांव कितें करूं ना म्हाज्या दादाक हांव सोदून हाडटलो रोहन दादा म्हाका माफ करतलो रोहन तू खंयच्या तोंडान माफी मागतलो आणि तू माफी मागचे पेक्षा खंय वचून मेल्लो बरो आणि तुझे सारखे लोकांक हिंग जाग ना वच वच ना ना हांव जिवन तुरू जाय हांव जिवन तुरू जाय आनी दादाक आनी वयनीक हांव सोदून हाडूं जाय रोहन तुगे दादा तुका केन्नाच माफ करना तू खंय वचून मर मर रोहन मर हय हय हांव मरूं जाय हांव मरूं जाय हांव मरूं जाय हांव मरूं जाय म्हाका सोड सोड म्हाका तुगेल आयकून देवाचो गोंय घराच्या भायर घातलो सोडा सोडा म्हाका अरे तुगेल ती आस्ती आमगेल नावार कर ना जाल्यार तुगेल कितें जाता पळयत राव तूं ना म्हाका ना ती आस्ती म्हाजी दादान आसली दादान आसली अरे तुझे दादा ह्या लोकांत ना अरे तुझे दादा स्वता भायर घातिल्ली दादानी म्हाका खंय उरल्यार हांव तें सोदून हाडटलो अरे तुका आमी वचून दिल्यार तूं वयतली अरे रोहन तुका बऱ्या भशेन सांगता ह्या पेपरार सायन कर ना जाल्यार ना हांव करना तूं मागीर जीव घेत तर घेतना पूण हांव त्या पेपरार सायन करना पयलो हात सोड मागीर तूं कितें करता दोग जाणां जयजय हेणी जर सायन केला हेका आमी स्वर्गाचो रस्तो दाखया अरे रुद्रा जयचंद तुम्ही केलं अत्याचाराचो अंत आपसा करो हे धर्मानी तू किती करतो रे अरे या रुद्रामोगर हे किती आणि त्याने किती आजपर्यंत कोणाच्या काय करू लागला हे धर्मवीर अरे तुझी सारखे लोक आमच्या घरात उठपाणी करतात आणि किती नोकर असतात अरे आजपर्यंत कुणीच काय केला नाही आता करतलो या गावात अत्याचार जावचे भ्रष्टाचार जावचे बलात्काराचा अंत सांगेल अंत करताल काय अरे अरे हो धर्मवीर खंय खंय अत्याचार जाता तो हो धर्मवीर उभी रावता राव रुद्रा हा कोण म्हण खबर असतो का त्या रिपोर्टर अर्जुनाल दोस्त
आणि तू 30 वर्षा पयलीं एक बायलेचेर अत्याचार करून तेका मान उडयलो तेगेल चला आणि रोहित आणि रोहन आलो व्हडलो खाव अरे तेमी शेतात जेवण घेऊन वयताना त्यात तुवें त्या जेवणात विशी घायलो आणि पांडुरंगा मारिलो तेगेलो व्हडलो चला धर्मवीर या सगळ्या नाटकाचा अंत करून हो येईल हो इन्स्पेक्टर धर्मवीर भाऊ हाय रोहन हा तुझे आणि रोहित पडलो भाऊ माई आमच्या रोहित दुःख असले आमच्या शोधून आले रे अच्छा आम्ही त्याला शोधून आलो यो देवा परमेश्वरा मागील रोहित आली आज कमी झाला दिवसांदिवस वाढतच वयचे आसा बाबा तुम्ही आमकां तुमी आशिल्ले वरचे न्ही गे देवा आमी अशी कितें चूक केली म्हणून आमकां ही परीक्षा देवा आमकां ही परीक्षा आई बाबा म्हाका माफ करा देवा माफ करा आमी भियेता गे तुमी आशिल्ले कडेन आमी भियेता तेव्हा ते कितलं व्हड खेळ खेळलो रे सगळ्या जीवनात तेव्हा सारखे गोवा म्हाका स्वतः हातीन विष घालून मारचे पडचे म्हाका देवा मारचे पडचे कविता 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 नक्की जाते का कविता 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 लोकांच्या जेवण मागून हाडलं आम्ही दोघी जेवण नाको गो कविता म्हाका जेवण आनी नाकी गो पयलींच म्हाका देवानी देवण आदार दिला त्या आदारान म्हाका जीव वयर सकयल जाता कविता म्हाका जीव वयर सकयल जाता आणि कसं येऊ गो कविता कष्ट जेवण असताना राहुल्या तिला आजार पाणी वाढतो कविता कितने दिवस या भूमीचे लासपळ कितने दिवस आम्ही लोकांच्या मागून हात ठेवले आम्ही एकमेकांचे कविता कविता म्हाका खूब त्रास जाता कविता त्रास जाता कविता जेवण जायना कविता
कविता तुझ्या मग झालं कविता 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 मग खूप त्रास होतो कविता कविता त्याच सोन व्हायचा तेच का कविता खूप त्रास होऊ लागला खरी की काका म्हणलं हा मी तुझ बरोबर मरूच आहे पण ह्या जेवणात या मागे राहते माझ्या हाते पिशवी खायले कविता तू किती केलं काय कविता कविता परिस्थिती कंट्रोल का कविता तू ना जरा ह्या जगात राहून जगू शकणार समाजाच्या लोकांची पळायची आमच्या गरीबां संघर्षात ती केली रक्ताची समाधी ती केली रक्ताची समाधी अरे आम्ही या खुशी गरीबां संघर्षात केली ती रक्ताची समाधी केली ती रक्ताची समाधी दादा वहिनी मागे लागून तुम्ही अशी झालं दादा वहिनी दादा वो धर्म आमगे व्हडलो भाव रे वो व्हडलो भाव धर्मा दादा ना दादा ना ना दादा ना दादा मागचं वाटणार दादा वहिनी वहिनी मागचं वाटणार दादा 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 रोहित उठ रहे मगर बाबा उठ रोहित मको माफ कर रहे अभी तो क्या मको माफ कर मागा भी यार तब का हासिल ना कविता हम मरता उठ रोहित रोहन रोहन दादा दादा रोहित दादा वहिनी हा बी आता तुम्ही हल्ली कडे रोहन गरीबाला संघर्षात केंद्रात रक्ताची समाधी करणार का केंद्रात रक्ताची समाधी करणार का